अमळे पंचवाडी हांगा अजय पाटील यांच्या पिकावर एक उजो लागिल्ल्यान तांकां 8 ते 10 लाख रुपयाचे लुकसाण जाला। उजो पालोवपी दळ वेळात पावूंक नाशिल्ल्यान पिकावर नष्ट जाले अशी माहिती शेतकार अजय पाटील यांनी दिली। म्हागेलो एक चुलत भाव आसा तो येयलो विवेक पाटील म्हणटा तो ताणे आमचे भितर आर्ग्युमेंट जाले येते जाल्यार ताका सांगलें हांव बाबा काम करता माना येयल्या ऑपरेटर येयला हांव स्टॉप करूं शकना तरी पण ताणें कांय आयकना आनी तो गेलो म्हणजे हांव समजलो तो गेलो म्हणून इतल्यांत जेसीबी तरी तो आयकना म्हणून हांवें जेसीबी धाडली आसूं म्हणून नाका म्हणून आनी ट्रॅक्टर हांव व्हरपाक इतल्यांत ताणें फाटल्यान उज लायलो म्हटल्यार हांव तो हांगा त्या सायडीन निवळ केलें नासलेल्यान करड आसलें पेटलें तरी हांवें ट्रॅक्टर बीक घेवन व्हरून वयर दवरलो। हांगा ही तुमकां आतां झोपडी दिसता ह्या झोपडेन जवळपास सगळीं हेका पावपा सारकी पायपां आसलेलीं स्प्रिंकल आसले रायझर आसले रेन गन म्हणटा तें आसलें तें आतां अशी परिस्थिती जाल्या की सगळें म्हागेलें प्लॅस्टीक आसलेल्यान एका वांगडा उज पेटलो कांयच करूं शकलें ना सगळें जळोवन सोंपलें। तातूंत भितर सकाळच्यान आमी 11 वरां वयल्यान फोन करून फायर ब्रिगेड आपयता ती काय आयली ना। आमकां वयले गोवा सरकारान सांगलें एग्रीकल्चर करतना खंय त्रास जाले जाल्यार आमी तुमकां फूल सपोर्ट करतले पूण तो आयज पळयलो जाल्यार तो हितून कांयच ना आनी आतां तर ताका पंप बिंप तर चालू जाली ना जाल्यार ताका आनी टोटल लुकसाण भरपाई करची पडटली। हांव आसा अमळाय पंचवाडी हांगा आनी अजय पाटील नांवाचो एक शेतकरी जी जमीन आसा 70,000 स्क्वेअर मिटर आनी तुमी पळोवंक शकतात ते जमनीर जें रोयिल्लें आसा तितलेंच सगळें जळोवन खाक जाल्लें आसा। तेंचे म्हणण्या प्रमाणे हो जो उजो आसलो 11 सकाळीं लागलो आनी जेन्ना उजो लागलो तेन्ना तेणी कुर्चेड्या फायर स्टेशन आसा थंय फोन केलो। फायर स्टेशनाची गाडी हांगा येयली फायर ब्रिगेड तरी सुद्दां रस्तो एकदम बरो आसा फायर ब्रिगेड कसलीय गाडी हांगा सुट्टा स्वता ते मारुती कार घेवन येता अशें तेंचें म्हणणें आसा पूण खंय तरी गाडी चडना हें निमित करून जे फायर स्टेशन आसलेले ते पळयले हांगा आनी परत गेले जेणे तुमी पळोवंक शकता तो उजो जो आसलेलो तो पेटत आसलेलो तेन्नाय बीन आनी आजून सुद्दां पेटत आसा तरी सुद्दां हे फायर स्टेशन धाकटी गाडी घेवन येवपाक जाय आसलेली व्हडली गाडी चडना जाल्यार सुद्दां पूण ते अजूनय खंय तरी हांगा दिसना। आनी तेणी जे रोयिल्ले काजू पणस आसलेले आंबे आसलेले काजू मागीर प्लस माडयो मागीर गायां घालपाक तण आसा हे सगळें जळोवन खाक जाल्लें आसा। तशेंच तेणी नवें सेटअप केल्लें मोटर बसयल्लो सगळ्यांक उदक पावोवपा खातीर सगळें रिमोटाचेर चलतालें तें सुद्दां तेजें जळोवन गेल्लें आसा। तशें खोप तेणी पायपां दवरलीं ती सुद्दां जळोवन गेल्लीं आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा। ते खोपीक थंय दिसता सगळीं पायपां जळोवन गेल्लीं आसा। सो तेंचें म्हणणें आसा की सपोज सरकार म्हणटा की खंय तरी एग्रीकल्चराक कितें जालें जाल्यार तांकां फास्ट तांकां सर्वीस प्रोवायड करपाक जाय तांकां खंय तरी फायर ब्रिगेडीन येवन तो उजो पालोवपाक जाय पूण अशें हांगा आयज कांय दिसना। सो एक निश्काळजीपणा हो फायर ब्रिगेडीचो हांगा दिसून येयल्लो आसा। सो तेंचो सरकारा कडेन डिमांड आसा की तेंचो जो 8-10 लाख तांकां हेजे उज्या लागून लॉस जाल्लो आसा तो सरकारान तांकां खंय तरी तेजी मदत करची मेळोवन दिवपा खातीर। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर।